येवकार कॉमेडियन आगुस्तिनो आपलो गाजलोलो तियार फास्ट इज फास्ट घेवन आयलंडाक पावलो आसा आनी आयलंडाच्या भाव भयणांनी आमकां मोगान येवकार दिल्लो आसा जशे परीन बाब वालेंतिनो आनी ताच्या सांगात्यांनी आमकां खुशे मनान आयलंडाक भितर घेतल्यात आनी हो शो कॉमेडियन आगुस्तिनाचो जातलो फाल्यां दनपारच्या 2 वाजता कम्युनिटी हॉलान पूण त्या आदी 11:30 वाजता सेंट एंटनी इगोर्जेन कोंकणी भाशेन मीस आसा आनी ह्या मिसाचें बलिदान भेटयतलो बिशप थियोदर मास्कारेनस देखून सगळ्यां लागीं मागता जे कोण कोकाक आसात विकलो आसात कोण वॅक्सफर्ड आसात कोण वॉटरफोर्ड आसात कोण नेज आसात कोण किलानी आसात तांचे डब्लिन आसात तांच्यांनी फुडें सरून आमच्या ऑर्गनायझरांशी तांकां फोन करून तांच्यान तिकीट काडपाची पूण पयले मिसाक येयात आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर घेयात आनी ताच्या उपरांत कॉमेडियन आगुस्तीन हाचो गाजलोलो तियात्र फास्ट इज फास्ट हो पळोवन हुशार जावन घरा वचात आनी बाब वालेंतिनो आनी ताच्या सांगात्यांक आनीक उर्बा दियात बरे बरे शो ह्या आयलंडाक हाडपाक कितें म्हणटा बाब वालेंतिनो चड आनी चड देव बरें करूं आनी खरेंच आयज जेन्ना एक्टर सगळे लँड जाले तेन्ना एअरपोर्टार आमकां आयलंडच्या लोकांक आमच्या गोंयकारांक आमकां चड खुशालकाय भोगली आतां थिंगा आख्खे वॉल भेटयतात स्टेज सेटींग करतात ते पळोवन आमकां चड बरें दिसलें इतलें सेटअप इतलें बरें मागता सगळ्या गोंयकारांनी ह्यो तियात्र पळोवन येवपाचो 11:30 सेंट एंटनी चर्च ह्या जाग्याचेर फादर बिशप थियोदर मास्कारेनस तो आपणाचे मीस भेटयतलो आनी उपरांत आमचो तियात्र जातलो न्यूटन माउंट कॅनडी हॉल ह्या हॉलान आमचो तियात्र जातलो 2 वाजता उगडासुरात तियात्राचें नांव फास्ट इज फास्ट